ये चार्जिंग वाली गाड़ी है मेरे दोस्त। इधर इसमें कैसे जाएगा पेट्रोल? हेलो गाइस, पळयात किती पळयते। तुवें मुगो त्यो मोडलाय। हांवें काय मोडूंक ना। तुवें अशें वाह 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 वाह। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कसे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फाईन। नुगो वेलकम बॅक। आणि येस, आयज आम्ही कितें करतात खबर आहा ते तुमकां दाखयता। सो गायज, तुमकां खबरूच आसा न्हू, हांवें थोडे दीस पयलीं आमची ओला S1 Pro सोल्ड आउट केली। बट आमचे जे बरे आनी गुड अँड फनी अँड लविंग अँड कॅरिंग मेमरीज आसा त्या गाडयेचेर, आनी तेतूनच न्हू हांवें एक व्लॉग केल्लो व्हेरी ओल्ड सारको, म्हणजे 2 वर्सां पयलीं तो हांवें एक व्लॉग केल्लो आनी इतलो फनी आनी इतलो खाजी आसलो खबर आसा, सगळ्यांक आवडलो। हांवें कितें चिंतलें, तो हांवें दुसऱ्याक म्हाजी जी दुसरो यूट्यूब चॅनल आसा जाणा, फ्रॉम दॅट हांवें दुसऱ्या म्हणजे भायल्या पब्लिकांक ती व्हिडिओज दाखयलेली। बट आमी ह्या फावटी न्हू ह्या चॅनलाचेर आमी तुमकां गोंयकारांक ती व्हिडिओ दाखोवंक सोदता न्हू। इतली फनी आहा जाणा, तुमी पळयतले न्हू पोटान दुखासर आसतले। सो गायज, आयचो व्लॉग आमचो स्पेशली आमची जो व्हेरी गुड मेंबर ओला S1 Pro विच आय सोल्ड फ्यू डेज बॅक, आणि तेजे जे लवली मेमरीज आसा खबर आसा, तुमी पळयत न्हू तुमी पोटान दुखासर आसतले, इतली हांव तुमकां गॅरंटी दिता। अमेझिंग ब्लॉग सारको खाजी, फूल पावर खाजी। सो गायज, आतां फटाफट तुमी पळयात तो व्लॉग, आनी तेज्या उपरांत न्हू तुमकां एक हांव मॅसेज दिवंक सोदता म्हाज्या भावा कडल्यान, जूड म्हणून। सो फूल हांव नांव घेयना, खंयसरलो कितें तें कांय सांगिना, बट स्टील हांव तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता। सो हो व्लॉग प्लीज पळया, इतलो खाजी आसा जाणा, तुमी पिसावतले सारखे, इतले खाजी सारखे न्हू। स्कीप करूं नाका, स्कीप करीत न्हू जाल्यार तो व्लॉगाचो फील वयतलो सारको, पळोवपाचो हेंच वयतलें। बारीक बारीक एक पब्लीक रिएक्शन आसा पळय, ते सारखे पळयात तुमी, मागीर म्हाका कॉमेंट करून सांगा कशें आहा पळय ते। हॅलो गायज, पळयात कितें पळय ते हेल्मेट कवर पिकाचू कोणाचो फेवरेट पळय ते कॉमेंट करून सांगा म्हाका। येस, इट्स अ हेल्मेट, यू आर टोटली रायट। आनी हांगासर मागीर आमी कॅमेरा लायतात आनी व्लॉगिंग करतात। सो गायज, हे पळयात कसो आसा, हे बॅकग्रावंडाकूय वयता पळय आमच्या फूल पावर सारको, आनी हो व्लॉग आसा पळय तेच रिलेटेड आहा। पळयात तुमी कशें कितें पळय ते पळयात। सो गायज, हे जे म्हाजें हेल्मेट आसा खबर आसा, तेका हांवें घातला पिकाचू कवर, आनी येस, हो व्लॉग हेजेरूच रिलेटेड आसा। पळयात आमची बीस्ट 9 years old अँड सी द कंडिशन, चकाचक सारकी। आयज मातशें पावस पडलेलो न्हू, सो मातशी लवळी ती, फाल्यां बरें वत पडलें काय बरी धुता। आनी कितेंय सांगा आतां, हे जे 200 रुपयाच्यो सायडलायटी ह्या म्हाज्या पयलीं न्हू हांगा KTMच्यो सायडलायटी आसलेल्यो, ती इतल्यो बऱ्यो आसल्यो जाणा। हें पळयात तुमी बारीक नोट करता जाल्यार हितून पळय भितन पळय उदीक कशें दिसता पळय, पळयला। सो हे 200 रुपयाचो व्हॅल्यू 200 रुपया न्हू, दिसता बऱ्यो पण कांय फायद्याच्यो ना। हांवें KTMच्यो घातलेल्यो। हे तुवें मुगो त्यो मोडलाय। हांवें काय मोडूंक ना। तुवें अशें करून मोडला मुगो। बरें हाय मुगो तूं, तोंडान दाट काय करूंक ना, हांव इनोसंट। बरें हाय तूं। 200 रुपया तू माझ्या कडल्यान 800 रुपया घेतलेले मरे। आता तू सांगले 200 रुपया म्हणून ऑन कॅमेरा। आता माझे उरलेले पैसे दी, माझे उरलेले पैसे जाय म्हाका। उरलेले पैसे जाय। एक काम करतले, शेण जाणाय तू, जिबलेर धरून हाडचो, दी माझे उरलेले पैसे। सो गायज, तुमकां खबर आसा अविन न्हू आयज अप्रिलिया भायर काडल्या आनी एक मद्दी हॉलान दवरल्या। कितें करता कोणाक खबर। हांवें ही गाडी सांगली तेका की म्हाका दी, तूं हरशीं म्हणून एरोक्स चलयतात न्हू, ते आयकना। कितले म्हयने जाले हांवें गाडी चलयल्यार, खूब दीस जाले गाडी चलोवंक ना, काय ना। आतां हांवें कितें चिंतलां सांग, ही गाडी हांव घरान चलयतलें म्हणून।
आतां हांव कितें करता सांग, ही गाडी चलयता, अवी न्हावपाक गेला तो येवच्या पयलींच ही चलोवन काडटा, नाजाल्यार बे 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 एक स्क्रॅच सुद्दां पडनासतना मागीर कितें म्हणटा सांग, हांवें स्क्रॅचीस घातले, हांवें गाडी मोडली, तशें करता. कळ्ळें तुमकां? आनी प्लीज तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की अवीक सांगात ही अप्रिलियाची गाडी आसा न्हू ती म्हाका चलोवपाक दियात म्हणून. कित्याक की गाडीच जाल्या म्हाज्या खातीर. कळ्ळें तुमकां? म्हाज्या पांयांक बियांक सारकी आसा, हे गाडयेर म्हाजे पांय बी सारके तेकता. सो प्लीज कमेंट करून अवीक सांगात की ही गाडी म्हाका दियात म्हणून चलोवपाक. हे पळय, हे पळय, हा धूम चाले धूम चाले धूम धूम. हे पळय पावले परत गाडयेकडे. उड 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 ती गाडी हांवें बेडरुमान घालपा खातीर काडल्या भायर. हांव घालता बेडरूम. नाका नाका तू नाका दोन. ही गाडीच जाल्या म्हाज्या खातीर. पळयात म्हाजे पाय पळय फुल हेजेर तेकता. उड उड चल चल म्हाका कामां आहा. पळोवं नाका तू, ही गाडी म्हाका उड उड म्हाका गाडी पुसूंक बीन जाता, खूब कामां आहा तेका, ओली आहा ती. चल उड 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 चल, ते केस भुताडके काय सोडल्या, चल उठ चल. म्हाका चलोवंक जाय गाडी. स्टँडार लाय गो, चल गो. तू तशें कर. स्टँडार लाय, स्टँडार लाय, कितें तुजीच गाडी पडली. स्टँडार लाय गो, चल गो पुरो गो, चल. खूब ना केलें लायना. चल. यो ना लाय. आव लाय गो, चल गो, स्टँडार लाय गो. सांगलेलें आयक गो म्हाजें, चल गो. ना आयकचे. हांव सांगलेलें आयकाना. पळय पापाची परी पळय, हेल्मेट घालून पळय कशें ते. हांवें गाडयेचो एक ग्लास घातला पळय, कितलो फनी दिसता पळोवपाक. आग यो भितर हाड गाडी, कम ऑन यू कॅन डू इट. कितें इतले बटनशे मारता गो, एकदाच जाता मगो स्टार्ट ती. वाह 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 वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले. पळय फुल पावर पावली बेडरुमान गाडी सारकी कचकचीत. हा कितें म्हणटाय तू, तू कशें फील जाता? खूब बरें. हे हेल्मेट म्हाजेर खूब बरें दिसता. तू हेल्मेटूच दिसता, तू दिसात ना. तेन खंय चल उठ चल चल, कामां आहा म्हाका, दोर दोर चल. दोरू हय दोर. लागली. हय लागली, चल देंव. देवले पण सारकी. हय गो. मी आयज म्हाजे कडेन तें हेल्मेट पयलां आसतलें न्हू, पिकाचू. येस, कितें जाल्लें जाणा, थोडे म्हणजे एक देड वरस न्हू, अरावंड 7 months अगो आमी म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका तें दिल्लेलें हेल्मेट कवर. सो हे घाल आनी तूं व्हिडियोज कर म्हणून, नो गो अहेड अँड डू समथींग. मागीर कितें जालें, व्हिडियोज आमी केले, पण आमच्या त्या टायमार इतले चॅनल बरो दुखला नासलो न्हू. आयच्या डेटीन जसो तुमचो सपोर्ट मेळटालो तसो मेळनासलो. आनी मेन म्हणटा ते हेल्मेट न्हू, इट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह ते कवर एक्सपेन्सिव्ह. सादे क्वॉलिटीचे न्हू, बरे क्वॉलिटीचे हेल्मेट कवर ते. आनी कितले म्हटल्यार बाबड्याचे कोणाचे पयशे न्हू ते, म्हणजे मेहनतीचे पयशे, जावं रुपया जावं 10 रुपया जावं 100 200 कितलेय जावं, कोणाचे मेहनतीचे पयशे. सो तेणी कितें केलें, म्हाजे कडेन काडून दिलें, हे कवर घे, तुज्या हेल्मेटाक घाल आनी तूं व्हिडियोज कर बरे बरे आनी घाल. आनी खूब दिसांनी आयज न्हू कबड साफ करता आसतना म्हाका तें हेल्मेट परत मेळ्ळें, म्हणजे कवर तें. सो हांवें धुवपाक उडयलें आनी मागीर हांवें चिंतलें की बाबड्यान म्हाका दिल्लेलें न्हू हेल्मेट, तेका तें काम केलें, कोणाची वस्तू घेतली तेजे यूज केलो आनी तेका व्हरोन दिलें, घे रे म्हणून तुजें, आतां नाका म्हाका, तें बरें जायना न्हू. अशें जाता ती कोणाची वस्त घेतली आनी यूज केली, तेजो बरो फायदो घेतलो आनी काडून परत रिटर्न दिली, तें बरें जायना न्हू. सो हांवें तेका कितें म्हटलें, कोणाचे बाबडे मेहनतीचे पयशे न्हू. सो हांवें म्हटलें तेका, बाबा हेजे कितें आसा, कवराचे पयशे आसा न्हू ते सांग, सो आय कॅन जस्ट ट्रान्सफर इट टू यू. फाल्यां तुका कितें ते वस्तूचे तुका कितें तरी घेवंक मेळटलें, खंय तरी घालूंक मेळटलें. फॉर एक्झाम्पल आतां तेणी पासून खंय तरी चिंतलेलें आसतलें न्हू की बाबा हे कवर कोणाक दिलें जाल्यार एटलीस्ट आपणाचे खंय तरी कितें तरी 2 रुपया खंय तरी सुटले, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गाडयेचो इन्शुरन्स येयलो जावं पोल्युशन येयलो, कितें वॉट एवर इट इज, बारीक सारीक. सो हांवें कितें केलें, तेका हे केलो, कॉन्टेक्ट केलो आनी सांगलें की बाबा म्हाका सांग कितले जातले हेल्मेट कवराचे. सो म्हाका ते तुका रिटर्न दिवपाक नाका, म्हाकाच जाय, आय विल कीप इट फॉर मी फॉर रेस्ट ऑफ माय लायफ, कळ्ळें तुका. सो आय पेड दॅट पर्सन तेजे बाबड्याचे घामा कश्टाचे पयशांचे, कितें चोरून हाडूंक ना न्हू, मेहनतीचेच न्हू ते, 1 रुपया जावं 10 रुपया जावं कितें. सो गायज हे हेल्मेटाचो न्हू सारको उपयोग केलो हांवें आनी बरे बरे व्हिडियोज काडलेले आसा. थँक्यू सो मच. आनी तुमी आमचो व्लॉग पळयता न्हू, म्हाका खूब बरें दिसता. सो आयचो जो व्लॉग आसा खबर आसा, ह्यात रिलेटेड आसा, हेल्मेट. ओके,
बट पळयात तुमी तुमकां लायक जातलो आनी ओला S1 Pro घेवन न्हू आमी जे खाजी घातल्या खबर आसा. तुमी न्हू थोडे दीस पयलीं एक व्हायरल व्हिडिओ पळयल्या आसतली, म्हणजे खूपच व्हायरल जाल्ल्यो त्यो व्हिडिओ. जल्दी वहा से हटो म्हणून एक कितें म्हणटा तो रिंगटोन येतालो, जावं युट्यूबाचेर व्हिडिओज येताले, कोण बायकीचेर घालताले, कोण आनी कितें घालताले, जल्दी वहा से हटो म्हणून सारकी व्हायरल जाल्लेली. सो सेम रिलेटेड व्हिडिओ आमी आयज घालपाचे आसा व्लॉगान आमच्या. तुमकां एक मेमरीज दिता म्हाज्या ओला S1 Pro ची. पळयात आनी मागीर सांगात म्हाका कशी आसली पळय ती व्हिडिओ. फूल पावर सारकी एक नंबर व्हिडिओ आसा सारकी, तुमकां खूब लायक जातली. हांवें अशें चिंतलें की तुमचे कडेन शेअर करया म्हणून. सो लेट्स डू इट. जल्दी वहां से हटो, थोड़ा माइक के चलो ऊपर. ये चार्जिंग वाली गाड़ी है मेरे दोस्त. इधर इसमें कैसे जाएगा पेट्रोल? अरे चार्जिंग वाली रे गाड़ी है जो आवाज दे. हैवी ट्रिप. हाँ क्या क्या काका वयर वयता जेगर कॉलेज सारस्वताकडे वयता. जल्दी वहां से हटो, थोड़ा माइक के चलो ऊपर. जल्दी वहां से हटो, थोड़ा माइक के चलो ऊपर. Yo. Guys, please like, share and subscribe our channel. जल्दी वहां से हटो, थोड़ा माइक के चलो ऊपर. जल्दी वहां से हटो, थोड़ा माइक के चलो ऊपर. माइक के ऊपर चल. हेवी रिएक्शन. हेवी गावले रिएक्शन सारखे. थोड़ा माइक के चलो ऊपर. माइक के ऊपर जल्दी वहां से हटो, थोड़ा माइक के चलो ऊपर. माइक के ऊपर थोड़ा माइक के चलो ऊपर.
चुप बस. ओके सो गाईज पहिला आसतलो न्हू आयचो तुमी व्लॉग आमचो आनी जे मेमरीज म्हाजे ओलाचेर आसात पळय ते वन ऑफ द बेस्ट आसा सारखे न्हू. हय. खाजी घातल्या सारखे आमी. आनी या हेल्मेट कवर कितें म्हणटा ते तुमकां कोणाक जाय जाल्यार म्हाका इनबॉक्स करा इंस्टाग्रामाचेर. हांव तुका म्हाज्या एका फ्रेंडाचो नंबर दिता, तेका वचत तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी भरपूर प्रमाणात ते हेल्मेट कवरां घेयात न्हू. हय. ल्हान भुरग्यांक बीन खूब आवडटा. आमकां ल्हान भुरग्यांचे खूब रिएक्शन गावल्यात सारखे. हांवें खूब केले व्हिडिओ स्लो स्लो घालता आनी खूब केल्या त्यो व्हिडिओ हांवें खंयसर अपलोड करूंक ना आजून. सो त्यो व्हिडिओ हांव तुमकां दाखोवंक सोदता. तो स्लो बाय स्लो मदीं मदीं केन्ना घालता न्हू. तुमी पळयात मागीर कशें कितें पळय तें. आनी येस एक मॅसेज दिवंक सोदतालो न्हू तुमकां. म्हाजो एक फ्रेंड आसा भायर UK जूड म्हणून. तेजी मातशी कितें म्हणटा तो एक तुमकां एक मॅसेज दिवंक सोदता बारीक सारीक. आयज काल न्हू तुमी तर तुमकां खबर आसतलें कोणाक हे हांव जें सांगता पळय कोणाक तर कोणाच्या लायफान घडला न्हू जाल्यार तो मनीस अंडरस्टँड करतलो. कितें आहा जाणा आयज काल आपणाचो चेडो आनी आवय बापूय केन्ना न्हू जावं भयण चेडू आनी आवय बापूय न्हू केन्ना एकदां न्हू वांगडा रावनात. म्हणजे घरान न्हू खूब जाणांचे प्रॉब्लम्स आसता. पूण तुमकां न्हू सगळ्यांक आवय बापायक आनी भावाक भयणीक सगळ्यांक हांव एक मॅसेज दिवंक सोदता. मनशा कडल्यान न्हू सगळ्या मनशा कडल्यान चूक जाता सारकें मुळा. सगळ्यां कडल्यान चूक जाता. म्हाजे कडेन तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन. पूण हेजो मिनींग असो न्हू की तुमी एका भुरग्याक काडून शेवटून भायर मारतले आनी तुमी लायफान सारको गेट आउट करून उडयतले. गेट लॉस्ट म्हणजे चलोंक लाग अशें तुमी खंयसर करूं नाका. कितें आसा वायटा बराक तुमकां भायलो कोण पावचो ना तोच पूत पावतलो जावं तीच आवय पावतली जावं तेच चेडू पावतले जाल्यार तोच बापूय पावतलो. सो न्हू तुमकां फॅमिलीक केन्नाच तुमी डिसरिस्पेक्ट करूं नाका. सो म्हाजो हो भाव जो आसा खबर आसा तेका घरान मातशें तेजें सिच्युएशन बरें ना आनी ही रियली मिस हीज फॅमिली. भाव बाबडो म्हाजो तो जूड म्हणटा पळय तो आपणाचे फॅमिली खूब मिस करता. खंयसरलो कितें तेजे सरनेम बिनेम हांव कांयच घालिना कांयच सांगिना खंयसर कितें पळय तें. बट स्टील आय एम रियली फिलींग बॅड फॉर यू ब्रो. बट तुका एक सांगता की हांव देवा कडेन पर्सनली आय वील प्रे टू गॉड की एक दीस तुजी ती फॅमिली तुज्या वांगडा आसतली म्हणून न्हू. तुजी मामी डॅडी तुजी भयण एवरीबडी वांगडा आसतली आनी तुमी एक दीस न्हू हो फॅमिली असो पयसून हो फॅमिली फोटो काडून म्हाका धाडटलेत न्हू. सो देवा कडेन मागता हांव आनी अंकिता की गॉड वील ब्लेस यू ब्रो. रियली तूं टेन्शन घेवं नाका. कितें आसा जाणा एकदां न्हू कोण बरें कितें करता न्हू तें न्हू लोकांच्या नजरेन न्हू मातशें लेट पावता आनी जें बुरशें करता न्हू कामां ते लोकांच्या नजरेक न्हू झाप करून हें जाता सारकें आनी हायलायट जाता. सो ब्रो सद्या न्हू तुजो एक स्ट्रगलींग पिरियड चालू आसा अशें हांव मानता. आनी या तुका वयर देव पळयता. जीजस इज लुकींग एट यू ब्रो. तूं अशें चिंतू नाका की तुजी फॅमिली तुका सारकीच सोडून गेली म्हणून न्हू. आनी खंय तरी तुजी फॅमिली तुका खूब मोग करता आसतली. आनी येस आय वूड लव टू मीट युअर पेरंट्स. बट कितें आसा जाणा थिंग्स रायट नाव सिच्युएशन सारकें ना. बट आय प्रॉमीस ब्रो म्हाका जाता तितले तुजे फॅमिलीक हांव लागीं हाडपाक ट्राय मारतलो इन अ गूड वे. बट रायट नाव इट इज नॉट अ रायट टायम. सिच्युएशन पळोवया सिच्युएशन हँडल करया. थिंग्स वील वर्क आउट ब्रो. आय नो लेट्स सी जातलें सगळें सारकें न्हू. आनी कितले तुमकां एक सांगता गायज नेवर डिसरिस्पेक्ट युअर पेरंट्स. आयज काल पळय जे तुमी डिसरिस्पेक्ट करतात तुमची तरी आवय तुमकां बरी करता सारकें. आमचो हो भाव आसा तेका बाबडे नशिबूच ना तेजी सगळी फॅमिली आसून तेजे कडेन फॅमिली ना. सो गायज हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता जाणा डिसरिस्पेक्ट करूं नाका फॅमिली वांगडा. मम्मी डॅडीन मातसो तापयलो कितें म्हटलें जाल्यार आयकोन घेवंक जाय. तुमचे कडेन खंय तरी चूक जाता जाल्यार ती सोसून घेवंक जाय. चूक मागोंक जाय. आपणा कडेन चूक जाली सॉरी न्हू. पूण फॅमिली कडल्यान केन्नाच पयस रावंक जायना. सो बाबडे कोण तरसतात म्हाजे थोडे फॅमिली मेंबर जाता जूड आपणाच्या फॅमिलीक मम्मी डॅडीक आपणाच्या भयणीक पळोवपाक तरसता बाबडो. जाय आसली खंय दिसता आपणाचे वांगडा आसली खंय दिसता आनी कोणा कडेन आहा ते डिसरिस्पेक्ट करता न्हू. ही मम्मी कितें गे तूं हॅट कितें गो तूं भयणीक जावं भावाक अशें झगडटात हें तें करतात. सो
डोंट डू सच थिंग्स. कित्याक आयज काल कोण कोणाचो ना. तो भायलो बॉयफ्रेंड येवन तुमकां पोवचोना, जावं म्हाजे ते गर्लफ्रेंड येवन तुका पोवचेना. तुजी माय डॅडी माय पायत आसता फुड्यान, तीच तुमकां पावता न्हू. कितेंय जालें न्हू, म्हाजे लायफान म्हाका जाल्यार बाबा म्हाजी मम्मी डॅडी म्हाजी भयणूच पावली, तेच्या वयर कोण पावूंक ना. आनी तेच्या वयर तर म्हाजे फॅमिली मेंबर कोणी पावले जाल्यार वयरूय काडले, हात वयर दवरलो आनी वयरूय काडले केले केले करून. सो दिस इज नॉट नेसेसरी. तुमकां एक सदीच सांगता, पिसफूल रावा लायफान आनी बरें रावा, काळजी घालनाकान. आनी पेरंट्स, भयण भाव भयण हेंचे कडल्यान केन्नाच पयस जावं नाका बिकॉज ऑफ समवन एल्स. म्हणजे हो सांगता आनी हें आयकता तसल्यो गजाली नाका. तुमकां तर कितें मिसअंडरस्टँडींग आहा फुडें सरा बाबा, उलयात. इफ यू आर फिलींग बॅड, म्हणजे तुज्या चेड्यान जावं चेडवान कितें केलां, 2 कानार मारा. आनी तुमकां तर तुमी भुरगीं खरीं भुरगीं न्हू, आयकोन घ्या, सोसून घ्या, बट डू नॉट ब्रेक रिलेशनशीप. फॅमिली तोडू नाका, खंय तरी ती फॅमिलीच तुका पावता न्हू. सारकें. इतले बाबडो जोडटा भायर, पण ताका बाबड्याक सूख ना, बाबड्याक चुरचुरे. आनी येस, आय वील प्रे टू गॉड, यू नो. आमी फाल्यां न्हू खुर्सा कडेन वयपाचें आसा वाती पेटोवपाक. आय वील प्रे देर की बाबा तुजी मामी डॅडी भयण, तुजी फॅमिली, एंटायर फॅमिली तुमी एक जावन एक दीस फोटो काडून म्हाका धाडटले. आय प्रॉमीस यू ब्रो. आनी मे गॉड ब्लेस यू. तुका भुरगीं आसान, भुरग्यांक देवान बरें रीच शिकयल्या पुरो, हेल्थ बरी दिल्या पुरो, सक्सेस दिल्या पुरो इन फ्युचर न्हू. आनी येस, आय लव्ड युअर बियर्ड ब्रो. फूल पावर म्हाज्या भशेन. तूं नांव सांगलां हांवें, पूण सरनेम आनी खंयचो कितें कांय सांगिना, बिकॉज तो आपणाच्या लायफान खंय तरी बाबडो डिस्टर्ब आहा सारको, आनी ताका आनीक डिस्टर्ब करपाचें ना म्हाका न्हू. सारकें. जस्ट टोल्ड यू नेम, आनीक कांय ना. आनी तेज्या रिलेटेड एक तुमकां डेडिकेटेड व्लॉग येतलो. म्हणजे म्हाका न्हू खंय तरी एक हेल्प केल्लेली आसा. आय वील टेल यू. म्हाका तो सांगता बाबडो सांगू नाका म्हणून, बट आय एम नॉट दॅट पर्सन हू वील नॉट टेल. तशेंच तें म्हाजो नेचरूच तसो. म्हाजे कडेन ते फाटल्यान मेजार पयला आसता रे तुमी, एनवल ऑफ ते डायगोन दिला तें आजून आसा. कित्याक आसा? म्हाका जाल्यार खावयता आसलें, पण हांवें खावंक ना. म्हाका कोणाची हेल्प करूंक जाय. हांव जाणा म्हाज्या लायफान खूब प्रॉब्लम्स आसा, बट स्टील आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट टू हेल्प आउट, यू नो, इन फ्युचर एटलीस्ट, यू नो. आयज पर्यंत तर म्हाका देवान पळोवंक ना, जाल्यार फ्युचरान खंय तरी देवाच्या नजरेन पडटलो हांव. अरे हो खंय भुरगो आसलो, म्हाका केन्ना दिसोकूच ना, आयज दिसलो. कळ्ळें न्हू, सारकें न्हू. आनी ही वील गिव मी अ लॉट. म्हाका खूब सक्सेस मेळटलो, इतली गॅरंटी आसा. अरे तुमचो आशिर्वाद आसा म्हाका सगळ्यां कडल्यान, आनी कितें जाय म्हाका, सारकें न्हू. आनी आयचो आमचो व्हिडियोज कसो लागलो, बरें आहलो न्हू व्हिडियो. सो कितें केल्लेलें जाणा आमी, आमच्या न्हू ओला S1 प्रो तुमकां खबर आसा, इलेक्ट्रीक स्कूटर जाल्यार ताका स्पिकर्स आसा. आमी कितें करतालो, मोबायला वयल्यान न्हू तो स्पिकर ताका कनेक्ट केलो आनी ब्लुटुथा वयल्यान न्हू आमी एक सावंड घालताले, जल्दी वहाँ से हटो म्हणून. हिंदी ते व्हायरल जाल्ली व्हिडियो. सो आमी ती इन्स्टॉल केल्ली आनी ओला इलेक्ट्रीक स्कूटराक न्हू जॉयपॅडा म्हणजे जॉयस्टिक, त्या जॉयस्टिकाचेर ऑन केले न्हू तो चालू जातालो, ऑफ केल्यार तो बंद जातालो. सो लायक दॅट वी हॅड डन अ सुपर डुपर क्यूट सारको ब्लॉग, फनी ब्लॉग आनी मेमोरेबल ब्लॉग आसतलो. त्या चॅनलाचेर म्हाजो तो इतलो म्हणजे लोकांनी पळोवंक ना. आनी ह्या ब्लॉगाचेर म्हणजे ह्या चॅनलाचेर म्हाजो 1000% भायर भितर सगळ्याक लोकांक पावतलो. आनी खंय तरी बाबा कोण तरी टेन्शनान आसा, कोण बाबडे आनी खंय अपसेट आसा, जस्ट लायक माय फ्रेंड जूड. खंय तरी अपसेट आहा बाबडो, एकलोच बसलेलो आसलो टेन्शनान. तेणी बाबड्यान म्हाका कॉल मारलो, यू नो, ही शेअर हीज फिलिंग्स टुवर्ड्स मी. आनी म्हाजे कडेन तेजी फिलिंग्स तेणी शेअर केले, बरें दिसलें म्हाका. आनी या अशेंच भुरगे जे बाबडे, जे चेडवा चेडे खंय तरी अपसेट आहा जाल्यार हो ब्लॉग पळोवन न्हू खंय तेज्या तोंडार एक स्मायल येतली, खंय तरी हांसतले. नॉट लॉट ऑफ टायम, म्हणजे चड वगत न्हू, एटलिस्ट जितलो म्हाजो 20-22 मिनटाचो ब्लॉग आसतलो तितले पर्यंत तरी आसतले न्हू. सो ह्या निमतान हांवें हो ब्लॉग घातलेलो आसा. सो आय होप यू गायज लव्ड इट. सो गायज दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक शेअर सबस्क्राईब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवी व्हिडिओ. टील दॅन बाय. कितें म्हणूंक सोदताय बीन तूं? आनीक आमी तुका अशेच बरे बरे व्हिडिओ हाडीत रावतले, पण बिकॉज ऑफ रेन आमी व्हिडिओ करपाक पावना. कोणाक हाडूंक सोदताय तूं व्हिडिओ हे? युट्यूबार म्हाज्या फॅमिलीक दाखोवंक YouTube कोण? सोदता, YouTube कोण? एंटरटेन करूंक सोदता. एंटरटेन म्हणजे अरे चूप बस रे. एंटरटेन कोण? अरे चूप तू बस. फाटी 2 दीस पयलीं कितें तरी सांगी म्हाका, कितें तरी केसांचे कितें तरी सांगी, कुटनींग म्हणून. तू चूप बस रे. खतखतें आनी कितें कुटनींग.
खतखाते आणि कितें कुटणींग खतखाते आणि कितें कुटणींग म्हणून माझ्या सांगितलं. युट्यूब आणि फॅमिलीन कळ्ळे सगळे आसतले. तुका कळोंक ना जाल्यार तू चुप बस. कळोंक ना मरे. ओके. गाईज चढ उलयता हें हांव फोन दवरता म्हणजे व्लॉग एंड करता. चला बाय.